एक देश एक वेचणूक चालीक लावूक सरकाराचो यत्न। आज आदलो राष्ट्रपती राजनाथ कोविंदाचे फुडारपणाखालचे तज्ञ समितीन रिपोर्ट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे स्वाधीन केलो। एक राष्ट्र एक वेचणूक 2019 लागू करात। आदलो राष्ट्रपती कोविंदाचे फुडारपणात तज्ञ समितीची शिफारस। 18,626 पानाचो रिपोर्ट। लोकसभा आणि विधानसभा वेचणुको एकाच बरोबर घेयात। उपरांत 100 दिसात पंचायत झेडपी पालिका वेचणुको। सरकार पडल्यार वेचणूक मात नव्या सरकाराक कार्यकाळ 5 वर्सां ना। तशेंच आर्टिकल 82 खाला अपॉइंटमेंट डे फिक्स करपाची शिफारस। अपॉइंटमेंट डे फिक्स जाले उपरांत जावपी सगळ्या विधानसभा वेचणुके उपरांत सरकाराक 2029 मेरेनचो कार्यकाळ मेळटलो। रिपोर्टात 21 प्रकरणांतल्यान मुद्दे स्पष्ट। पहिले ते तिसरे प्रकरणात समिती, आयोग आणि हेर उपसमितींची माहिती। चौथे 5वे प्रकरणात सुचोवण्यो आसात। 6व्या प्रकरणात भारतीय संविधान आणि हेर संबंधित कायदे। 7 ते 11व्या प्रकरणात महत्त्वाच्या निर्णयांविषयी माहिती। 12 ते 21 मेरेनच्या प्रकरणात पंचायत आणि नगरपालिकेविषयी महत्त्वाचे कायदे नमूद केला। मतदारांक सगळ्या वेचणुकां खातीर एकूच वेळापत्रक तशेंच मतदारांची नावांची वळेरी दिवपा खातीर कायद्यान बदल करपाची शिफारस। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।